डिसिजन ऑलरेडी फॉर्म्युला सॉर्ट आउट केला आणि ताजे ड्राफ्टिंग हे ते सगळें चालू होता फॉर्म्युला आमकां खबर ना पण ताणी एश्योर केला आमकां की ह्या बजेट सेशनाक किंवा ताजे पयलीं कशें जाता तशें तें तातूंतल्यान हे ताका सोल्युशन आमी दितात म्हणून हे आमच्या प्रेजिडेंटान आमकां एश्योर केला कारण आमचे ते बरोबर आशिल्ले फोरमाचे मायनींग फोरमाचे लिडर आशिल्ले आमचे बरोबर आणि त्यामुळे ते बेगीन करप हें काम चालू आसा नाही असो तो विशय तसो मातसो कटकटीचो विशय आसा न्ही तो तुमी जाणात ते सरकाराच्या हातांत म्हणजे फुल्ली सरकाराच्या हातांत नाशिल्लें पूण सरकार आतां तातूंतल्यान वाट काडपाक पळयता न्ही पण ती पण कितें आसा सुप्रीम कोर्टाच्या टसल जाय असोय रस्तो आसूं जायना तो सर्वसम्मत जावंक जायो आनी मायनींग बरे रितीन सुरू जावं जाय अशें तरेन ताका लागून थोडो उशीर जाल्लो आसा हे बजेट सेशनान हय हय जातलें ज्या पद्दतीन डिस्कशन आमचें जालां तातूंतल्यान जातलें कितले दीस अंदाज ह्या सादारण 15 मार्च पर्यंत जातलें सॉरी 15 फेब्रुवारी हे सेशन सोंपलें की तेच्या आसपास जातलें